नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। सोळाव्या वित्त आयोगा मुखार दवरिल्ल्यो गोंयच्यो मागण्यो उदरगती विशीं मुख्यमंत्र्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्याकडेन चर्चा। पर्यावरण मंत्र्याकडेन केले CZMP इको सेन्सिटिव्ह झोना विशीं उलोवप। भाऊ बांदोडकार अस्मिताये विशीं वाद, विजयाचो खंय इगो, मुख्यमंत्र्याची जाप। वेंझी म्हणटा शाळा बंद पडपाक विजयी जबाबदार, सुदीन म्हणटा भाऊ कडेन तुळा नाका। म्हादय केस ब्रेस्तारा सुप्रीम कोर्टात, कर्नाटका आड कंटेम्प्ट पिटिशन, सगळी प्रकरणां एकठांय सुनावणीक। सरन्यायाधीश खन्ना सयत 3 वांगड्यांचे खंडपीठा मुखार केस। मुरगांव रवींद्र भवन ते MPTक जोडपी फ्लायओव्हराक MPAची गेट, फ्लायओव्हरा वेल्यान यो वच करूंक लेन MPAचे प्रॉपर्टीक। लोक म्हणटा MPAची दादागिरी। धारगळे आयुष हॉस्पिटलांत नोव्हेंबर 2022 ते आतां मेरेन 3 लाख मायज दुयेंतींनी घेतले उपचार। म्हयन्याक 20,000 दुयेंती। ऑन्कॉलॉजी OPD सुरू, गोंयकार मात उणे। गोवा डेअरीच्या आदल्या 11 अपात्र संचालकांची गोवा राज्य सहकारी बँकेचे वेंचणुकेत मतदार म्हणून नांव। 11 जण संलग्नित संस्थांचे अजूनय चेअरमॅन। केबल ऑपरेटर इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांक हायकोर्टात थाकायना। लायटीच्या खात्याच्या आड याचिका हायकोर्टात गेली रिजेक्ट। लायटीचे खातें केबल कापूंक मेकळें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बुधवारा दिल्ली भेटेर। ताणे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणाक मेळून 6व्या वित्त आयोगा मुखार दवरिल्ल्यो गोंयच्या मागण्या विशीं आनी गोंयच्या उदरगती विशींचे प्रस्ताव मांडले। ताचे पयलीं ताणें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादवाक मेळून पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतले गांव काडपाचे आनी CZMP 2019 प्लानाचो पाठपुरावो केला। केंद्रीय अर्थसंकल्प लागीं पावला ते फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोंयचे उदरगत आनी हेर संवेदनशील मुद्दे घेवन दिल्लीत। मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणाची भेट घेतली। 16व्या वित्त आयोगा मुखार गोंयान मांडिल्ल्यो मागण्यो आनी गोंयच्या उदरगत प्रकल्पांकडेन संबंधीत मागण्यांचेर ताणें अर्थमंत्र्याकडेन चर्चा केल्या। कांय दिसां पयलीं 16व्या वित्त आयोगाची गोंयांत बसका जाल्ली। बुधवारा मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याची भेट घेतली। इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान कांय गांव वगळावपा विशीं ताची केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादवा कडेन चर्चा जाली। CZMP 2019 प्लानाचोय खंय पाठपुरावो केला। घरमंत्री अमित शाहाक मेळून मुख्यमंत्र्यान म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। अस्मितायेचेर वाद। सर्गेस्त मुख्यमंत्री भाऊ बांदोडकाराक गोंयचे अस्मिताये विशीं एलर्जी नाशिल्ली। विजयाक इगो आशिल्ल्यान तो खंय तसो उलयता। मुख्यमंत्र्याची जाप। सरकारी शाळा बंद पडपाक विजयी जबाबदार। 2017 विजयान BJPक तेंको दिल्लो, वेंझी उलयला। सुदीन म्हणटा भाऊ बरोबर एकाय मुख्यमंत्र्याची तोळा शक्य ना। विजय म्हणटा आपूण भाऊक मानता। गोंयच्या अस्मिताये विशीं आदलो मुख्यमंत्री स्वर्गेस्त भाऊ बांदोडकाराक केन्नाच एलर्जी नाशिल्ली। विजयाचो इगो ताच्या उलोवपांत दिश्टी पडटा। हो गोंयचो आनी आदलो मुख्यमंत्री भाऊचो अपमान। मुख्यमंत्र्याची विजयाक जाप। विजय म्हणटा आपूण भाऊक मानता। आज मुखेलमंत्र्यान जो स्टेटमेंट काढला की विजयाचो तो इगो म्हणून आनी हांव भाऊसाहेब बांदोडकाराचे द्वेश करता म्हणून, हे म्हजे इगोचो इशू ना। हो इशू आहा मुख्यमंत्र्याचो इगोचो। भाऊसाहेब बांदोडकाराचो हांव खूब आदर करता आनी ओपोजिशनान जे कोण आहा तांणी आनी एक तकलेन दवरचें, एक मर्यादा आसता। रुलींग पार्टीक प्रेज करतना तांकां कितले मेरेन आमच्यान प्रेज करूं येता आनी कितले मेरेन आमी जर प्रेज केले जाल्यार आमी कितले रेलेवंट राजकारणान उरता हेंय तकलेन दवरूंक जाय। आमी जर ओपोजिशनान आसून
मुखेलमंत्र्याचे जय जयकार करपाक लागले जाल्यार ओपोजिशनान कित्याक आसा? वेन्सी म्हणटा 2017 विजयान बीजेपीक तेको दिल्लो, शाळा बंद पडपाक विजय तितलोच जबाबदार. तूं जरी तरी हांकां 2017 चान्स दिवं ना बीजेपीक जाल्यार ह्यो शाळा 54% देंवता आहल्यो. तुका खंय विचारपा जाय? तुंय हाडले तांकां गोंयांत आनी तुंय हाडून तेम डिझास्टर केला. दिस इज वॉट गोवन्स नो. सुदीन ढवळीकर म्हणटा भाऊ कडे एकाय मुख्यमंत्र्याची तुळा करप शक्य ना, ताका खूबशी कारणां आसात. कॅनॉट कम्पेअर एनी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एज ऑन टुडे. जितले चीफ मिनिस्टर जाले ते भाऊसाहेब बांदोडकर. ताका कारणां वेगवेगळी आसा, ती कारणां घेवन म्हाका बसपाचें ना. यू कॅनॉट कम्पेअर एनीबडी विथ द भाऊसाहेब बांदोडकर. प्रत्येक चीफ मिनिस्टर आपले तरेन बरें काम करपाचो प्रयत्न केला. अमित पालेकर म्हणटा राजकारणा खातीर स्वर्गेस्त भाऊ बांदोडकराचो उपेग चल्ला. आज गोंयान भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवान जे राजकारण चल्लां, जे राजकीय पोळी भाजपाचो प्रयत्न चल्ला, भारतीय जनता पार्टी आनी बाकी पक्षां मदल्यान जे कॉम्पिटिशन चालू आसा ही राजकीय पोळी भाजपाची, ते म्हाका दिसता बंद करपाक जाय. आरजी म्हणटा आप आनी गोवा फॉरवर्ड लोकसभेक वांगडा प्रचार करताले, आता एकामेकाचेर आरोप करपाक लागल्यात. हेजो बी टीम म्हणून परत परत सांगताले न्ही. आयज तुमी पळयता आसतलो जो आप पक्षाचो आमदार वेन्सी वेगस आसा, हेणेन कशें मिन्स प्रेज करपाचो, जो मुखेलमंत्र्याक प्रेज करपाचो जो हें केल्लो आसा, हितून कळटा कोण बी टीम आनी कोण इनवॉल्व आसा ते. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ब्रेस्तारा सुप्रीम कोर्टात म्हादय केस येता. गोंयांत कर्नाटका आड आतां मेरेन घाल्ल्यो अपील्स आनी अवमान याचिका सगळीं प्रकरणां एकठांय सुनावणेक. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना बरोबर जुईज के.व्ही. विश्वनाथ आनी संजय कुमाराचे 3 वांगडी खंडपिठा मुखार केस येतली. गोंयची लिगल आनी WRDची टीम दिल्ली पावल्या. कर्नाटकाचे येल्लापूर अर्बैल घाटांत फळभाज्यांनी भरिल्लो ट्रक परतलो. ट्रकांत 30 जाण आशिल्ले. 10 जाण आगताक गेले. 20 जखमी, 9 क्रिटिकल. तांकां येल्लापूर भलायकी केंद्रांत घाल्यात. फळभाजी बरोबर 30 जाणांक घेवन ट्रक सावनूर सावन कुमठा वतालो. ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेल्ल्यान घाटांत परतलो. कारवार जिल्ह्यातल्या येल्लापूर तालुक्यात येवपी राष्ट्रीय महामार्ग 63 अरेबैल घाटात गुल्लापूर लागींच आज पहाटे एका ट्रकाचो भिशेन अपघात घडलो आणि या अपघातात 10 पेक्षा अधिक जण मृत्यू पावल्याची माहिती समोर येतात. तसेच 16 पेक्षा अधिक जण हे गंभीर जखमी आसात अशी माहिती सध्या समोर येयल्ली आसात. मिळालेल्या माहितीनुसार हो अपघात आसा तो अपघात ट्रक चालकाचे ट्रकावरचे जे नियंत्रण आसा ते नियंत्रण सुटल्या कारणान तो पलटी झालो आणि तेका लागून हो भिशेन अपघात घडलो. ही ट्रक आसा ती हावेरी हांगासरल्यान 40 व्यापारी आणि त्यांचो जो भाजीपालो आसा तो भाजीपालो भरून घेऊन कुमटा हांगासर येवपाक लागिल्ली. त्या वेळाचेर अरेबैल घाटात येयल्यानंतर चालकाचे नियंत्रण सुटल्या कारणान हो ट्रक आसा तो पलटी झालो आणि तेज्यात हे मृत पावले आसात. ह्या मृत पावल्यांका आणि जी जखमी आसात तांकां सध्या येल्लापूर हांगासरल्या सरकारी आरोग्य केंद्रात दाखल केल्ले आसात. मृतांचो आंकडो आसा तो वाडपाची शक्यता सध्या वर्तवली जात आसात. मजगती प्रधानमंत्री मोदीन ट्वीट करून दुःख उक्तायला. सोपिल्ल्यांच्या फॅमिलीक दरेकी 2 लाख आर्थिक मजत दिवपाची घोषणा. जखमींक 50,000ची आर्थिक मजत करतले. पुरवठा खातीर प्रमोद फोंडे. मुरगांव रवींद्र भवन ते MPAक जोडपी फ्लायओव्हराच्या मंगळारा केंद्रीय मंत्री गडकरीन उक्तावण केलें खरें, मात दुसरो दीस उजवाडटनाच रस्तो बंद. फ्लायओव्हरा वेल्यान यो वच करपी लेन खंय MPAचे प्रॉपर्टींत म्हूण रस्त्यार MPAन गेटी घाल्यात. MPA म्हणटा प्रायवेट प्रॉपर्टी, थळावे म्हणटा MPAची दादागिरी चल्ल्या. लोकांनी आपल्याकडे आम्ही हांगा येयले. कालूच ब्रिजाचें ओपनिंग जाला, बरें ओपनिंग जाला. सगळे जाण येयल्ले, मंत्री मिनिस्टर CM सगळे येयल्ले आसा आनी गडकरींनी सांगला हांगासून अप्पर एम आसा आनी देंवपाचें सगळें हांगाच आहा म्हणून. आनी काल जालें आनी 24 वरां जालें हे भानगडी जाल्यो. गेटी जावले, एक गेटी लोकांक त्रास करपाच्यो गेटी ह्यो. आमच्या इतल्याच मागण्या आसा, वास्कोकारांच्या मागण्या, बायणाकारांच्या मागण्या. एक गेटी खंय तरी तेंच्यांनी काडून उडोवपाच्यो. लोकांक हांगा तुमी त्रास करपाचे न्हय. तुमकां ऑलरेडी तुमच्या थंयसर जेन्ना आमी भितर एंट्री घेता तेन्ना तुमी सगळे ID बिडी मागता. तुमकां तुमी थंय घालपाची गेटी तुमी थंय घाला न्हू. लोकांक कितें करता आतां आमी इतले हांगा लोक कितले सफर जाले जेन्ना हो ब्रीज बांदता तेन्ना आमी सगळ्यांनी तांकां कॉर्पोरेट केला. गॅमल इंडियाकूय आमी सांगला बाबा नो प्रॉब्लम करा, तुम्ही उदीक मारा. सगळे बऱ्या भशेन जाले आनी जातकूच तुमी कालूच
इनॉग्रेशन जावन तुम्ही आयज तुमची धारगी दाखयता. सांगपाक जाय आसलेले पयलीं आमकां लोकांक पब्लिकाक सांगूंक वचपाचें की बाबा आमी हांगा गेट घालतले म्हणून. हे चेअरमॅनाक आमी वॉर्न करता. तूं खंयसरलो आमकां खबर ना, पूण आमी लोकल हांगा जे आसा ते खपोवन घेवचे ना म्हणजे घेवचे ना. तो चेअरमॅन हांगालो आसूं आनी खंयचो आसूं न्ही, आमी हे आमकां ओपनूच दवरपाक जाय. नेक्स्ट स्टेप तुमचो कसो आसतलो? आमकां आमच्या आमदारान एमएलएन आमी सांगलें, एमएलएन आमकां सांगलें काय टेन्शन घेवं नाका, 2 दिसान आमकां मिटींग आहा म्हणून. 2 दिसांची मिटींग घेतली. बाय फ्रायडे आमी रावतले आनी फ्रायडे पासून आमचो आमदार 100% आमकां विश्वास आसा. तेजी काम करपाची पद्दत एकदम बरी आसा ताची सरकाराची. तो 100% ह्या लोकल्सांक लागून हे ओपन करतलो, नाजाल्यार तो झगडटलो. आनी समज ना जाल्यार आमी लोकल्स रस्ते येतले, आमी बंद करतले. सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर आसा, योग्य तो तोडगो काडटले म्हूण खासदार सदानंद शेट तानावडे उलयलो. आनी एक हांगाले एक हें आसा की हांगा म्हाका दिसता दोनूय सायडीक जें देंवपाक वेवस्था आसा तेचेर एमपीटीन कितें तरी गेट घालप अशें. म्हण आतां हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतालो आनी त्यामुळे त्या संदर्भानूय आमी केंद्रीय मंत्री सोनोवालजी जे आसा तांचे कडेन उलोवन, कारण स्थानिकांक जे जावं जाय त्या संदर्भांतले मुख्यमंत्री त्या संदर्भात आमदार स्थानीक तांकांय दिसता की ते लोकांक त्रास जावं नये, त्या संदर्भातलो निर्णय जो आसा तो त्या कडेन दिला. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. सहकार निबंधकांत अपात्र थारायल्ल्या गोवा डेअरीच्या आदल्या 11 संचालकांक गोवा राज्य सहकारी बँकेचे वेंचणुकेंत मतदान खंय करपाक मेकळीक. संभाव्य मतदारांचे वळेरेंत तांची नांवां. ह्या 11 संचालकांनी अपात्रतेक आव्हान दिल्लें, मात तांकां हायकोर्टान कसलीच थाकाय दिल्ली ना. अपात्रतेक कारण गोवा डेअरींतले गैरव्यवहार. हेच संचालक खंय संलग्नीत संस्थांचेर चेअरमॅन आसात. गोवा डेअरीची काणीच वेगळी. एका तेंपार प्रॉफिटांत आशिल्ली डेअरी फाटलीं कांय वर्सां घोटाळे, गैरव्यवहार आनी बेजबाबदार निर्णयांनी हाल्ली, लॉसांत पावली. त्या काळात डेअरीच्या कांडांची तपासणी जाल्ली. वट्ट 11 संचालकांक कलम 59 आनी 82 खाला अपात्र थारायल्ले. हे 11 संचालक अशे: शिवानंद पेडणेकार, उल्हास सिनारी, गुरुदास परब, बाबू कोमरपंत, राजेंद्र सावळ, अजय देसाय, माधव सहकारी, राजेश फळदेसाय, विठोबा देसाय, विजयकांत गांवकार आनी धनंजय देसाय हांकां अपात्र थारायल्ले. डेअरींतल्या गैरव्यवहारा उपरांत हे 11 जाण अपात्र थारिल्ले. तांणी हायकोर्टात त्या निर्णयाक आव्हानूय दिल्लें, मात हायकोर्टान तांकां धपको दिलो. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण गोवा कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या वेंचणुकेचे संभाव्य मतदारांचे लिस्ट आयला. तातूंत 122 डेअरी सोसायटींच्या वांगड्यांची नांवां आसात. अपात्र 11 जाणांची नांवां ह्या वळेरेंत आसात. ते कांय सोसायटींचे चेअरमॅन आनी हेर पदांचेर आसात. तांकां मतदानाचोय हक्क. सहकार चळवळीची दिशा खंयच्या वटेन चल्ल्या ते पळयात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. धारगळेच्या आयुष हॉस्पिटल सुरू जायत सावन नोव्हेंबर 2022 ते आतां मेरेन 3 लाख मायज दुयेंतींनी उपचार घेतल्यात. म्हयन्याक 21,000 दुयेंती, 43,000 मायज दुयेंतींनी पंचकर्म उपचार घेतल्यात. फाटल्या म्हयन्यांत थंय ऑन्कॉलॉजी OPD सुरू केल्या. लोकांचो प्रचंड प्रतिसाद. चडशे खंय महाराष्ट्रांतले, गोंयकार मात उणे. नोव्हेंबर 2022 धारगळे अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान म्हळ्यार आयुष हॉस्पिटलाची सुरवात जाली. सुरवेक जाय तसो रिस्पॉन्स दिसलो ना, मात आतां OPD फूल आसात. डाटा मेळटा ते प्रमाण धारगळच्या आयुष हॉस्पिटलांत आतां मेरेन 3 लाख मायज दुयेंती, म्हयन्याक 20,000 दुयेंती उपचार घेवंक आयुष हॉस्पिटलांत येतात. आतां मेरेन 43,000 मायज दुयेंतींनी खंय पंचकर्मा ट्रिटमेंट घेतल्या. आतां मेरेन 63,000 मायज दुयेंतींनी रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटाचो लाव घेतला.
आतां मेरेन 2035 लोकांक ॲडमीट करून उपचार दिल्यात म्हणून डाटा सांगता. हॉस्पिटल जनजागृताय कार्यावळी करता. आतां मेरेन 57 हेल्थ कॅम्पांचें आयोजन केलां. बट 10,823 लोकांक प्रशिक्षण दिलां. मजगती फाटल्या म्हयन्यांत खंय ऑन्कॉलॉजी OPD सुरू केल्या. लोकांचो बरो प्रतिसाद. हा जो इंटिग्रेटेड ऑन्कॉलॉजीचा जो OPD चालू केली याच्या मागे दोन हेतू आहेत. एक तर प्रिव्हेन्शन आणि क्युरेटिव्ह. प्रिव्हेन्शन म्हणजे बऱ्याचशाच फॅमिली हिस्ट्री असते का फॅमिलीमध्ये याला कॅन्सर होतात त्यालाही होता एका एजनंतर कॅन्सर डेव्हलप होण्याची शक्यता. एजनुसार सुद्धा कॅन्सरच्या काही स्टेजेस असतात. प्रोस्टेटमध्ये वयाच्या 50 नंतर कॅन्सर डेव्हलप होऊ शकतात. तर याचं एक स्क्रीनिंग पॉलिसी म्हणून आपण तिथं हे करतो का कॅन्सर डेव्हलप होण्याची ज्याला जास्त शक्यता आहे अशा पेशंटचं थोडंसं अवेअरनेस करणे. आणि दुसरं जे ॲक्च्युली डिटेक्टेड केसेस आहे ती केस कोणत्या स्टेजमध्ये आहे, त्यांनी सर्जरी केलेली आहे का, किमोथेरपी केलेली आहे का, किमो रेडिएशन घेतलेल्या पेशंटमध्ये किमो आणि रेडिएशनचे दुष्परिणाम खूप प्रमाणात दिसून येतात. सपोज प्रोस्टेटसाठी जर तुम्ही रेडिएशन थेरपी घेतलेली असेल तर पेशंटला प्रोस्टॅटिसचा खूप जास्त प्रमाणात त्रास होतो. मग अशा पेशंटला जे काही साईड इफेक्ट होत आहेत त्याच्यावर आपल्याला पॅलेटिव्ह ट्रीटमेंट काही देऊन त्याचं क्वालिटी ऑफ लाईफ सुधारता येते. ह्याच्यासाठी तो इनिशिएटिव्ह आहे कॅन्सर OPDचा. त्याच्यामध्ये बऱ्याचशाच पैकी त्याच्या ट्युमर्समध्ये सुद्धा ग्रोथ कमी होते, त्याची ग्रोथ इनिबिट करता येते. अशा प्रकारचं एक बऱ्याचच त्याच्यामध्ये काम होतं. दिल्ली इन्स्टिट्यूटमध्ये पण ही OPD बऱ्याच दिवसापासून चालू आहे. ही जस्ट आता आम्ही लास्ट मंथमध्ये ओपन केली आणि याच्यामध्ये फ्युचर एक्सपान्शनमध्ये खूप मोठा प्लॅन त्याच्यामध्ये आहे. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार. केबल ऑपरेटरांक हायकोर्टात कसलीच थाकाय ना. लायटीच्या खांब्यार घाल्ले केबल कापचे न्ही म्हूण केबल ऑपरेटर आनी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांनी थाकायेक केल्ली विनवणी हायकोर्टान भायर मारली. नव्या कायद्या प्रमाण तांकां नोंदणी सक्तीची. नोंदणी करी मेरेन केबल कापचे न्ही म्हूण अर्द दिवंक मागताले. खातें आतां केबल कापूंक मेकळें. See, this was a civil application filed by them for some relief that they should be granted protection insofar as removal of the cables are concerned. The High Court has not entertained their application. High Court has granted them liberty to apply to the government for permission. What has happened is the new rules have come into force from 1st of January, under which they should obtain permission from the competent authority. They have neither applied nor they have got that permission. So that is the situation. So the High Court did not entertain their application, and they have been granted liberty to apply to the government for permission to have those cables. It means, sir, electricity department can continue cutting the wires, the cables. Yes, that can happen. That can continue. And when is the next date of hearing, sir? The matter is kept after 2 weeks. गोंयांत वर्साक 500 ते 600 जिवाणी चाविल्ल्याच्यो केशी येतात. रानावाठार आनी शेताभाटांनी वावुरतल्यांक जिवाणी चाबपाच्यो केशी चड. भलायकी अधिकारी दोतोर उत्कर्श बेतोडकार सांगता. खंयचें जिवाणें चावलां तें कशें वळखप ताचे विशीं खंय दोतोरांक खासा मार्गदर्शक कार्यशाळा पणजे जाली. ॲलोपॅथीक डॉक्टर्स गोंयांत तांच्या खातीर आनी हो जो टॉक आसा तो स्नेक बाईट आनी स्नेक बाईट मॅनेजमेंट जें आसा पळय न्ही आमच्या गोंयांत ताज्या खातीर आसा. आतां स्नेक बाईट जर तुमी पळयलें जाल्यार गोंयांत सुद्दां स्नेक बाईटचे केसीस खुबश्यो येतात. कित्याक गोवा जर पळयलो जाल्यार कितले कडेन आमचे हें आसा फॉरेस्ट आसा, एग्रीकल्चर चालू आसा आमचे कडेन. सो तेज्या खातीर स्नेक बाईट केसीस आमकांय बीन PSCनी येताच. सो आमचे कडेन जे रिपोर्ट जाता पळय न्ही ऑलमोस्ट एक 500-600 केसीस जरी वर्साक स्नेक बाईट केसीस आमचे कडेन येता रिपोर्ट. सो नाव लास्ट इयरच्यान इवन नॅशनल लेवलाचेर एक प्रोग्राम स्टार्ट जाला. नाव प्रोग्राम इज अबाउट स्नेक बाईट अँड स्नेक बाईट मॅनेजमेंट. सो हाज्या फुडें आतां कशें जातलें की बरो सर्वेलन्स जातलो. म्हणजे हेज्या पयलीं आमी डेटा घेताले पूण आतां मोर एक्टिवली हो डेटा घेतले. ताजे वयल्यान आमकां कळटलें की बाबा ओवर अ टायम की आमकां कितले एक्चुअली केसीस येता, कितले रेफरन्स जाता, आमच्या GMCन कितले जाण पावता, हे सगळो डेटा आमचे कडेन पावतलो. ताजे वयल्यान फुडले कितें जे आमकां मेजर्स घेवपाक जाय न्ही, इम्प्रूव करपाक जाय जे मॅनेजमेंट न्ही, ताजे सगळी आमकां करपाक मेळटली. आयडेंटिफाय करपाचें की पॉयझन्स आसता, नॉन पॉयझन्स आसता. नॉन पॉयझन आसता हितून चड ट्रिटमेंटाची गरज पडना. बेजीक ट्रिटमेंट आनी फर्स्ट एडानूच पेशंट बरो जाता. सो मागीर आयडेंटिफाय करपाचे स्नेक्साक खंयचे पॉयझनस स्नेक्स आसा. कॉन्ट्रॅक्टरांच्या परफॉर्मन्स गॅरंटीक लागून ZP वांगड्याची कामां शिरकून उरतात. प्रक्रिया सुटसुटीत करची दक्षिण गोंय ZPचे बसकेंत थाराव. कांय गांवगिरे वाठारांनी अजून बसींची वेवस्था ना. लोक वरांची वरां बसी खातीर तिश्टत उरतात. ZP अध्यक्ष संजना वेळीप बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयली.
टेंडर एक फावटी आवट जालो न्ही म्हणटकीर पीजी म्हणल्यार परफॉर्मन्स गॅरंटी तेणी तितली पर्सेंटेजी प्रमाणे भरपा आसता ती ते एक एकदां कितें जाता ती तो प्रोसेस जो आसा पीजी भरपाक तांकां लेटर काडपाचें आसता तो प्रोसेस जो आसा 2 फावटी फायल आमची घुंवता म्हणटकीर ती फायल घुंवची न्ही आनी शॉर्ट प्रोसेस जावन सामकी 2 दिसां भितर तांकां लेटर काडचें म्हणून ते हेजें डिस्कशन जालें आनी तेजें सोल्युशन आमचें हें जालां. आयज आमचे दामू भाई गोवा राज्याचे आमचे अध्यक्ष जाल्ले आसा. खरेंच आमकां आयज खूब बरें दिसता की जे आमचे भारतीय जनता पार्टी सकलच्यान बारीकच्या बारीक मनशा कडच्यान जे काम करून येता आयज कार्यकर्तो आनी खरेंच त्या कार्यकर्त्याची नोंद घेतली वयता आनी हे फक्त आमच्या भारतीय जनता पार्टीकूच जाता कित्याक जे केपें जो भाग आसा आमकां काणकोणच्यान म्हण सांग्यारच्यान म्हण कुडच्यान हो जो आमकां भाग आसा सगळे लोकांक आमकां केप्यां एक बरें सेंटर आसा आनी सगळे लोकांक आमकां थंय ते येवपाक लागीं आसा ताका लागून लोकां खातीर सगळ्यांक बरें पडटलें अशें म्हणून ते आमकां केप्यां जावचें अशें म्हणून तेणी मांडलें आसा. निरंकल जो गांव आसा त्या गांवांत ती बस जाय भुरग्यांक ताका लागून ही बस खूब गरजेची आसा ताका लागून आमी तेजेर रिमांयडर धाडटलीं आनी ताका लेटर करतलीं. जो आमचो झेडपी चेसक टुर्नामेंट करपाचो आमी ठरयला हो प्रोग्राम करपाक ठरयला तेजेर आमी सगळी कमिटी काडली आसा कमिटी आनी मेंबर्सांक सगळ्यांक घेवन आमी तेजेर उलयतलीं. हे न्यूज बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.